नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडता आनी हांव दीप्तिका कडकर आनी बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो कोळशाची येरादारी खातीरूच रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ कोळशाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक पडले सरकाराचेर तुटून रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जावप काळाची गरज कोळशाचे प्रदूषण जावचे न्हय म्हणून सरकारान घेवची जतनाय गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायकांचे मत गोंयांनी पावस पडून लेगीत ह्या वर्सा 18 जून रस्त्यार साचूंक ना उदक स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ड्रेनेज सिस्टम जाग्यार घालून गटारांय केल्ली निवळ सांगता स्मार्ट सिटी अभियंतो मुकुंद मयक कुंकळे उद्देगीक वसणुकीतल्या परशुराम मेटॉक्स कंपनीक सोमारा फांतोडेर लागला उजो लागपाचें नेमकें कारण मात कळूंक ना उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात गोंय बेळगांव मार्गार जांबोटी लागीं एक ट्रक कोसळ्ळो दुसरो बंद पडलो ह्या प्रकाराक लागून दोनूय वटेनची येरादारी पडली आडखून आणि अफगाणिस्तानात परतून एक फावट व्हडलो भुंयकांप 800 लोकांक मरण जाल्यार 2500 लोक जखमी लोकांक मातयेच्या ढिगा पोंदच्यान काडपाचें काम नेटान सुरू आता खबरो विस्तारान केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान कोळशाचे येरादारी संदर्भात केल्ले ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण कोळशाचे येरादारी खातीर न्ही म्हणून गोंय सरकार सांगतालें आता रेल्वे मंत्र्यान केल्ले ट्विटा उपरांत विरोधक सरकाराचेर तुटून पडल्या दुसऱ्या रेल्वे रुळावेल्यान कोळशाची येरादारी जातली म्हणून मुरगांव बंदरान कोळशाची हाताळणी वाडोवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता हॉस्पेट ते वास्को मेरेन जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली म्हूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान ट्वीट केला रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर न्हू म्हूण भाजप सरकार सदांच सांगताले मात आतां केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ले ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला तांणी केल्ले ट्विटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो सरकार लोकांचे भावने बरोबर खेळटा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो तशेंच रेल्वे दुपेटीकरण कोळशा खातीर न्हू म्हूण सरकार सदांच सांगताले पूण निमणे खरें कितें ते भायर आयले पयलीं कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून मुरगांवकार त्रासान पडल्यात आनी आतां वेळसाव गांव काबार करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर म्हूण घोशणा केल्या उपरांत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या आनीक आज म्हाका दिसता दिस बीजेपी गव्हर्मेंट इज एक्सपोज्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स जे फेक अजेंडा ऑफ द बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टी जे आज म्हाका दिसता टुडे इफ यू लुक आय थिंक आवर पार्टी प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अड्रेस द प्रेस लेटर बट दूख जाता आमकां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट बीन कोता देर इज अ रायट फॉर अस बट टुडे दे वेंट टू द काँग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स इन पेंजीम एंड पुट इंक ऑन आवर बॅनर्स ऑन द बोर्ड्स आय कंडेम दिस एक्ट दिस इज नॉट डेमोक्रेसी दिस इज डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिस इज हुकुमशाही नेवर इन द हिस्ट्री हॅज समथिंग लायक दिस हॅपन्ड and this are being done specially म्हाका दिसता जे थिंगा आमदार आशिल्ले आदले आमदार आशिल्ले इतली दादागिरी लोक सोसून घेवपाचे ना इट इज व्हेरी इजी टू टेक लॉ इन युअर ओन हँड्स बट दिस इज नॉट वॉट इंडिया इज अबाउट दिस इज नॉट वॉट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑल अबाउट म्हाका दिसता आज पीपल शुड कम फॉरवर्ड काल सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मोदी सरकारान अनाउन्स केला की डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को द गामा ऑपरेशनलाइज केला म्हणून जे आम्ही सगळे गोंयकार ओपोज करता 2020 लॉकडाऊनाच्या टायमार गैर कानुनी कित्याक व्हिडिओ कॉन्फरन्सांक 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केल्ले दॅट वॉज आम्ही प्रूफ केल्ले इट इज मेंट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्ले इट इज नॉट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काढले श्री निलेश काब्राल आणि श्री मॉविन गुदिनो दोघांनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट आणि आम्ही सांगले फोटी मारता म्हणून आयज स्पष्ट जाल्ले आसा सेल्फ डिक्लेअर केल्ले आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून दाजी म्हणटा काँग्रेसीक फकत कोळसोच दिसता रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जाले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवचे ना काय अशें दाजी विचारता डबल ट्रॅकिंग आणि पोलाचेर कांयच इश्यू जावना
काँग्रेसी कडेन गोंयान आनी देशभरान खंयच मुद्दे ना. आतांच तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान एक घेता, एक पोलूच घेता. तातूंत भोंवपाक लोक म्हणजे ट्रॅवल करचे ना लोक, तातूंत भितर टुरिजमाक बरें जावपा ना, तातूंत ट्युरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपा ना. ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो, तातूंत भितर पोलाचेय जातले. आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचे हे आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपाक ना, ते धापून वचपाक जाय, ते सील्ड वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नान म्हाका दिसता खंय तरी आज JSWन व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला. आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा. ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली, ट्रेनीच्यो ट्रॅव्हलिंग पॉयंट्स वाडटले, ट्युरिस्टांक बरें पडटलें, ट्युरिजम आमची वाडटली. हे सगळें वाडटा आसतना एक पोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हें चुकीचें आसा. दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली ही गजाल खरी आसली तरी कोळसो हाताळणी वाडोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. परत एकदा सांगता, कोळ जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनीक वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोळ तो घेता शब्द, तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत, ट्युरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाज कोळ जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच ताज्या वयर वाडचो ना. फॉर्मर CMान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां बरें जालें म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एके वटेन रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण ही काळाची गरज आसा. दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाचे येरादारीक गती मेळटली ही गजाल जरी खरी असली तरी कोळशाक लागून प्रदूषण जावचें ना याची सरकारान जतनाय घेवपाची गरज आसा, अशें मत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायलें. रेल्वेचें दुपदरीकरण ब्रॉड गेज जावचीच पडटली. तुमी कितलो तेंप वेगवेगळी कारणां दिवन हें थांबोवंक शकतात म्हाका दिसना. थांबोवपाक जायना. जेन्ना 100-150 वर्सां पयलीं हो जो पळय रेल्वे ब्रिटीश कंपनीन जो पळय घाल्लो तेन्ना तेन्नाय वायल्ड लायफाचो प्रश्न आशिल्लो, तो आतां चड गंभीर जाला हें आमीय जाणात. पूण तो प्रवास हो फास्ट वचचोच पडटलो. रेल्वेक चड फास्ट रेल्वे सेवा दिवचीच पडटली. आतां जनावरां जेन्ना त्या एरियेन आसात, वायल्ड लायफाचें एकच कारण आमी दिवंक शकनात. कारण आतां खुबशे कडेन रेल्वे जंय वता, वेगवान रेल्वे वता तेन्ना अशे तरेचे खबरदारेचे उपाय घेतात. हो एक इशू जालो. दुसरें बंदर, थंय पळय जें कितें वेगवेगळी हाताळणी जाता मालाची, तिका त्या बंदरांतली कॅपेसिटी वाडोवपाक ऑलरेडी पर्यावरण मंत्रालयान परमिशन दिल्लें आसा. आतां ही जी कॅपेसिटी आसा ती कित्या खातीर वाडयतले? कोळसो आनी स्टील हँडलिंग. कोळसो कितलो वाडयतलो हाका कांय मर्यादा आसात. ऑलरेडी अदानीन थंय जे पळय घुमट बांदपाक सुरवात केला, जंय अशी हाताळणी जातली ती हांव स्वता पळोवपाक आयलां. आनी ज्या पद्दतीन 5 वर्सां पयलीं वास्को पळय करंदाय जाताले की कोळसो घराघरांनी पावता, लोकांच्या नाकान तोंडाक वता, हें खरें आशिल्लें. पूण फाटल्या 1-1.5 वर्सान आमी पळयतात ह्यो करंदाय, ह्यो तक्रारी कमी जाल्यात. हाजो अर्थ भायर जी पळय ही भुकटी, भायर जो पळय कोळशाचो पळय प्रसार पळय लोकांच्या नाक तोंडान वतालो तो खूब कमी जाला. पूण हाजेर मर्यादा जाय. म्हाका दिसता सरकारान 5 वर्सां नंतर आनीक अशे तरेचो कोळसो हाताळणी जावपा ना हाजे खातीर दक्षता आनी नियम तयार करपाची गरज आसा. पूर्ण रेल्वे जो पळय प्रवास जातलो तातूंतल्यान इल्लेय तरेचे अशे तरेचो कोळसो भायर वचचो ना, लोकांच्या घरांनी पावचो ना, हाचे खातीर पूर्ण तजवीज जाय. आनी ते सगळ्यो तजवीजो घेवनूच म्हाका दिसता अशे तरेच्या हाताळणेक मान्यता दिवपाक जाय. रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून मुरगांव बंदरांतलो कोळसो हाताळणीचो प्रश्न पुन्हा चर्चेक आयला. लोक म्हणटात की तो कारवार शिफ्ट जावपाक जाय. सरकारची अडचण अशी आसा की कारवारचे जे बंदर आसा थंयच्यान अंकोला आनी हुबळीचो रेल्वे ट्रॅक जो आसा गेली 5 वर्सां केंद्र सरकारान प्रयत्न करूनय तो ट्रॅक जावना. ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळपाक अडचणी आयल्यात. ताका लागून थंयच्यान रेल्वे नासल्या कारणान गोंयांत तो कोळसो उतरतात. हॉस्पेट, बेल्लारी जे सायडीन तो कोळसो व्हरतात. गोंयांत थर्मल प्रोजेक्ट ना, ताका लागून कोळशाची गरज गोंयाक ना असो एक वॅलीड मुद्दो आसा. दुसरो मुद्दो असो की वास्को ज्या बंदरान कोळसो उतरतात थंयसर आतां डोम घालपाक स्टार्ट केला. कांय ठिकाणी डोम घालूनय जाल्यात. ताका लागून कोळशाची जी भुकटी आसा, जी पावडर आसा ती वास्को शारान येवची ना. तिसरो मुद्दो म्हटल्यार हायवेचें जें एक्सपान्शन जें आसलें तें आतां कंप्लीट जालां आनी हायवे आतां वास्को शहरा भायल्यान गेला. ताका लागून कोळशाची जी वाहतूक आहा ती वास्को शाराच्या भायल्यान वयतली. पूण डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो हाताळणी असो जो संबंद लायलो वयता तो न्हयकारूंक येयना.
कोळसो हाताळणी खातीरच डबल ट्रॅकिंग आसा आनी ताचो काय भाग का चालू केला तेचें काम, म्हणजे रेल्वे सोडपाक सुरू केला. तेका लागून कोळशे हाताळणीचो हो जो मुद्दो आसा हो गोंयान परतून चर्चेक आयिल्लो आसा. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी सदांच हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्तो जाल्यार पावसाच्या दिसांनी तुंबतालो. रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले. पूण ह्या वर्सा मात गोग्यांनी पावस पडून लेगीत 18 जून रस्त्यार उदक साचिल्ले दिश्टी पडूंक ना. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी उदक साचून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले. राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळारूय रस्त्यांचेर उदक साचून लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. पूण ह्या वर्सा मात घोग्यांनी पावस पडून लेगीत राजधानी पणजेत उदक साचून राविल्लें दिश्टी पडूं ना. ताका लागून स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालें अशें म्हणूं येता. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ड्रेनेज सिस्टम जाग्यार घालून गटरांची रुंदाय वाडयल्ली. राजधानी पणजेंतल्या ड्रेनेज नेटवर्काचो वेवस्थीत अभ्यास करून भितर आशिल्ले केबल्स अजून सकयल व्हेले. तशेंच थोडे ड्रेन्स उक्ते केले. पावसा पयलीं गटारांनी साचून राविल्लो कोयर काडलो. ताकाच लागून ह्या वर्सा पावसांत राजधानी पणजेंत उदक साचूंक नाशिल्ल्याचें स्मार्ट सिटीचो अभियंतो मुकुंद मळीक सांगता. ओके, सो ह्या वर्सा आमी पणजेन पळोवंक शकता की आमी काय फ्लडिंग बीन आमी एक्सपिरियन्स करूना. हेजें कारण म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत आमी जे ड्रेनेज सिस्टम्स केले हे फावट आमी ज्यो रस्त्याच्या दोनाय सायडीन ड्रेन्स केल्या, ज्यो पयलीं बारीकशे चॅनल ड्रेन आशिल्ले तेमी व्हड करून व्हडल्यो ड्रेन्स केल्या आनी ते बरे तरेन बांदून काडून ताका वयर सगळे ग्रेटींग बिटींग घालून उदक सारकें ड्रेनीन वतले आनी त्यो ड्रेन्स आमी वेल कनेक्टेड केल्या टू द ड्रेन्स विच आर गोईंग टू द सी. आमी हो सगळो ड्रेन नेटवर्क प्रॉपरली स्टडी करून इनवर्ट लेवल्स पळोवन आमी हो ड्रेन नेटवर्क पणजे हे फावट एस्टाब्लीश केल्लो आनी तेचे आमकां एक बरे तरेन रिजल्ट मेळ्ळो आसा. सेकेंड थिंग ऑल्सो आतां थोडे रोड आमी करूना, फॉर एग्जाम्पल 18 जून आमी करूना, बट द इंटरनल रोड जे आसा वीच गोज टू द 18 जून रोड आनी टेक द वॉटर फ्रॉम 18 जून रोड टू द सी, ते चडशे आमी रोड केले आनी तेच्या कारणान आमी जे स्टार्टींग थंय जंक्शनाचे चोक पॉयंट आशिल्ले, थंय ड्रेनांनी थोडे केबल्स आशिल्ले ते आमी केबल्स थोडे सकयल व्हेले, थोडे ड्रेन्स ओपन केले, क्लियर व्हेंट्स दवरले. खंय आफ्टर द फर्स्ट मन्सून ऑल्सो आमी फूल डिसिल्टींग केले वेरेवर वी हॅव डन द वर्क. सगळे ड्रेनांतले सिल्ट्स काडले. एज अ रिजल्ट आमकां व्हडलोसो इम्पॅक्ट पडूना पावसाचो. सेकेंड थिंग ऑल्सो आमी पावसा पयलीं वेवस्थीत तरेन आमी सगळे आमचे बिटुमीन बीन काबार केल्ले. फुटपाथ वी हॅव डन. चडशे हितून आमकां कांय व्हडलोसो इश्यू जावना. आमी फुटपाथ मातशे रेज केल्ले, जी शॉपां सकयल आशिल्ले ते फुडें आमी कप्स घालून बीन उदक वयर हितून वचपा जायना हेची फूल काळजी घेतिल्ली. आनी खंय खंय ड्रॉप चेंबर्स जाय ते ड्रॉप चेंबर्स आमकां डिसील करपाक मेळटात ते आमी सगळे करून दवरिल्ले. एज अ रिजल्ट इफ आमकां पणजेन कांय व्हडलोसो त्रास जावना. स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालां. पावसाच्या दिसांनी दर वर्सा 18 जून रस्त्यार उदक साचतालें. ताका लागून आमकां त्रास जाताले. पूण ह्या वर्सा मात 18 जून रस्त्यार उदक साचिल्लें दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्याचें स्ट्रीक वेंडर सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. म्हाका सांग की ह्या वर्सा 18 जून रोडाक उदक भरोंक ना. दर वर्सा हरशीं भरताले. आतां बरें आहा बाय, आतां काय ना. ओके, कित्या खातीर कशें दिसता? केली आनी ताका लागून बरें बरें वायट ना. आतां मातशें बरें अशें आसल्यार पुरो. पूण दर वर्सा तुमकां हरशीं उदकान बसून काम करचें पडटालें. ओके, सो ह्या वर्सा उदक भरोंक ना. फुडल्या वर्सा अशेंच आसतलें काय दिसता? म्हाका सांगूं शकना. सरकार चेंज जाल्यार कितें जावं सांगूंक शकता न्हू. आतां सरकार आमचेर काय ना. पूण स्मार्ट सिटीचें काम बरें जालां म्हणटा. बरें जालें, बरें जालें, काम बरें जालें. हां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्या डीसींतल्या परशुराम मेटॉक्स कंपनीत सोमारा फांतोडेर उजो लागपाची घडणूक घडली. कुंकळ्या आनी मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो कसो लागलो आनी कितले लुकसाण जालें हाची म्हायती अजून मेळूंक ना. मात चडांत चड संपत्ती वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें. हय सर, आमकां सकाळी 3:56 फोन आयलो. सो कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेटीक परशुराम मॅटॅक्स म्हणून एक कंपनी ती IDC कुंकली ते उजलाक म्हणून. सो आमची टीम कुंकळीची आमी बेगीन गेले थंय. विदीन 6-7 मिनटां आमी स्पॉटार पावले. तेन्ना पळयलें तर टोटल रॉ मटेरियल फिनिश्ड गूड आशिल्लें उजार आशिल्लें. जितूंक हें पेपराची हें लॉगदो बी आशिल्लो. सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. आनीक उज्याची इन्सेंटिव्हिटी पळोवन
आमकां रिएनफोर्स मागयलो, पयलीं मडगांव मागयलो, कुडचेरे मागयलो आनी वेर्नाचो हेल्प घेतला आमी. तश्यो टोटल 4 गाडी आमी थंय ऑपरेशना हाडल्यो. सो आतां सायमल्टेनियसली आमची सिनियर ऑफिसर डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदळकर सर तेय पावले, डिविजनल ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडीस तेणीय आमकां मदत केली आनी विदीन आमी 5 वरां भितर 5 वरां सुमार आमी फायर बॅटल करून टोटल कंट्रोल केलो. आनी कॉज बी कांय कळ्ळें ना कित्याक कॉज आमी अजून शुअर ना कितें तेजेर आमी अजून कांय तरी आमी तें चालू आसा, अभ्यास चालू आसा. तेजे नंतर फायनलायज इंजर्ड बी कोण आसा? नो, कोण इंजर्ड जावना आनी इस्टिमेटेड जाला कितलो लॉस जालो तो. म्हणून जी फॅक्टरी व्हेकल्सचा ब्रेक पॅड मॅन्युफॅक्चर करपाक पावडर करताली ती, तेजो रॉ मटेरियल आनी फिनिश्ड गूड अशें दोनी फुजाचेर डॅमेज जाला. वेरेज मशिनरीज मॅक्झिमम आमी सेव करपाक पॉसिबल जालें. जांबोटी चोरला गोंय मार्गार येरादारी आडकून उरिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. कालपणी आनी आमटे गांवां मजगतीं आयतारा राती उसरा सावन येरादारी ठप्प जाल्ली. जड येरादारी करपी एक लॉरी रस्त्या मदींच बंद पडिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाली. उपरांत दुसरी लॉरी रस्त्या कुशीकच्यान काडपाचो यत्न करतना रस्तो खचून ती उमटली. हाका लागून रस्त्याचे दोनूय वटेन वाहनांच्यो राखो लागिल्ल्यो. प्रवाशांक वरांची वरां वाट पळोवची पडली. सकाळी 6 वाजल्यापासून आम्ही बसमध्ये बसलोय. इतकं ट्रॅफिक जाम झालंय की जाता पण येणार येता पण येणार, कोण लक्ष देणार, पोलीस प्रोटेक्शन तर काहीच नाही. प्रवाशाचे नुसते सगळे हाल व्हायला, त्याच्याकडे कोण गांभीर्याने लक्ष देत नाही, काय नाही. प्रवास करताना कसं करायचं अशा घाटामध्ये? लहान मुलांना तर 2-3 वाजत आले, लहान मुलं कोणी जेवले नाहीत, काय नाहीत, सगळे महिला असे सगळे बसलेले आहेत. त्याचं कोण रिस्क पण घेत नाही, काय नाही. प्रशासन कसं आहे काय कळना. गोव्याची बस आहे, बसमध्ये बसलो आम्ही, हौसेनं प्रवासासाठी आलोय. सगळं आमचं हिरमोड झालेलं आहे, सगळ्यांची हैराण झालेली आहे. त्यातनं काय निष्पन्न करायचं, काय प्रशासन दखल घेते की नाही हे आम्हाला काळजी वाटायला लागली. शैलेंद्र सुतार. आज सकाळी बेळगाव वयतालो. सकाळी जवळजवळ 11 हांगा पावला तर ट्रॅफिक टोटली जॅम आसा दोन्ही सायडीन. 2 ट्रक कालमणी हांगा पडल्या, एक खचला आणि एक पलटी जाला दिसता. अजून तरी पण आता सांजची 3:30-4 जाय दिली तरी पण अजून ते काडपाचे कोण लक्ष घालिनात ते काडपाक. आणि ट्रॅफिक तर सगळे टोटली बसिल्ले प्रवाशांचे भयंकर म्हणजे भयंकर हाल झाल्या. उपाशी टॉयलेटी कवचूंक मेळटा ना आनी कवचूंक मेळटा. पावसा मदीं गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष दिवपाचें. अफगाणिस्तानात परतून एक फावट व्हडलो भूकंप जाला. अफगाणिस्तानाच्या पूर्वेकडल्या वाठारांत मध्यराती 6.0 रिक्टर स्केलाचो भूकंप जालो. ह्या भूकंपाक लागून 800 लोकांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार 2500 लोक जखमी जाल्यात. भूकंपाक लागून कितलींशींच घरां कोसळ्ळ्यात. लोकांक मातयेच्या ढिगा पोंदच्यान काडपाचें काम नेटान सुरू आसा. उदका पुरवण संबंधी समन्वयाची कसलीच समस्या येवची ना. गोंयच्या लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर उदका पुरवण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे वांगडा एकठांय येवन वावुरतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. ही गोष्ट आसा ही बरें सामकें सुंदर अशें डिसिजन सीएमाचें. त्या वेगवेगळ्या 3 डिपार्टमेंट 3 हे केल्ले आसा, अपॉयंट केल्ले आसा, जबाबदारी दिल्ली आसा. त्यामुळे हे तिगांचें कॉर्डिनेशन आहा पळय न्ही तें पक्का कॉर्डिनेशन जातलें, 100% जातलें. कळ्ळें न्ही. तातूंत आमचो सुभाष फळदेसाय आसा, हांव आसा आनी त्या वटेच्यान दिगंबर कामत आसा. म्हणजे ज्या जाग्यार जें कितें काम करपाक जाता ऑफकोर्स दिगंबर कामत आसा पळय न्ही ताजें चड रोल वॉटर सप्लाय आसचें ना. कारण वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटूच वेगळें सुभाष फळदेसाय कडेन आयिल्लें आसा. त्यामुळे आमच्या दोगांचें डिपार्टमेंट वेगळें जालें म्हणटरी ज्या स्टाफान ऑप्शन दिल्लें आसा किंवा ज्या स्टाफाचें पोस्टींग आसा ते तुका वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटचें काम पळयतलें. आनी कॉर्डिनेशना बाबतींत दुबाव घेवपाचें ना. फायनली सगळीं मिनिस्टर कॅबिनेट आहा पळय न्ही ते सरकाराचें बरें काम लोकां कडेन व्हरपाक आसात न्ही.
दिवसाचे आजच जामा मशिदीचे मोडिले कंपाऊंड बांधून दियात, तेचबरोबर ते मोडला तांच्या आड कारवाय करात अशी मागणी मस्जिद समितीन केल्या. नाजाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जातलो अशें समितीचें म्हणणें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्तो रुंदीकरण कामा खाला दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयले मशिदीची कंपाऊंड पयलींच्या वण्टी पासून सुमार 1 मीटर भितर घेतल्या. व्हडली गेट लेगीत बसयल्या, मात आतां आनीक एक गेट जाय असो दावो करून एका गटान कंपाऊंडाचो कांय भाग मोडला. हे समोर सोदता की ऑगस्टाच्या 24 तारखेर सुमारे सकाळच्या 8 वरांचेर मुस्लिम वाड्यार आशिल्ल्या आझाद जामा मस्जिदी बाउंड्री वॉलाक एका जमान येवन पारयो आनी कुदळी घेवन ती तोडली. हे जावचें न्हय म्हणून आमी हेची कंप्लेंट बिचोली म्युनिसिपालिटीक 23 तारखेर दिल्ली. ही बाउंड्री वॉल बिचोली म्युनिसिपालिटीन बांदिल्ली अंडर municipality construction of proposed widening and beautification road from Bicholim bus stand to Muslim Wada Bicholim quarters. आझाद जामा मस्जिद कमिटी आणि ज्यांच्यानी हे कृत्य केल्या त्यांच्या भितर या बाउंड्री वॉलाक लागून वाद असलो देखून बिचोली म्युनिसिपालिटी 26 फेब्रुवारी 2025 एका स्टे ऑर्डर दिल्ली. सांगपाक सामकें दुःख जाता की ही स्टे ऑर्डर आसतना हे स्टे ऑर्डरीचो अपमान करून त्या मॉबान ही बाउंड्री वॉल मोडली. म्हाका दिसता तेंच्यांनी बिचोली म्युनिसिपालिटी काउन्सिलाचे त्या ऑर्डरीचे अपमान केला, त्याच बरोबर बिचोली पुलीस स्टेशनाचो अपमान केला. हेची रिसर कंप्लेन आमी बिचोली पुलीस स्टेशनाकूय दिला, त्याच बरोबर हेची कंप्लेन आमी बिचोली म्युनिसिपालिटीकूय दिला. तर हांव कितें म्हणटा की तूं कसलो आसो पण तूं एका तो प्रेसिडेंट म्हणून तुका जर नेमला न्हू तेन्ना सगळ्यांचे बऱ्या खातीर जाता आनी गांवाचे बऱ्या खातीर किंवा ते ब्युटिफिकेशन बरें फक्त गेट घालून बरें दिसना ते घाली जाल्यार तेंच्यांनी बरो गेट घातला, कितें सुंदर आसा आनी हजारांनी लोक भितरसून एका टायमार भितर वचूंक शकता, इतके बरें गेट आहा. ते बेश्टे तेंच्यांनी इश्यू रेज केला हेचो आनी हे स्वता हो प्रेसिडेंट हेणे नाका म्हणटा आनी हाय म्हणटा तो मदीं बदलता. तर हांव कितें म्हणटा अशें जावंक जायना. आनी हांव आतां गांवकार म्हणटा की सगळे गांवचे आमचे जे लोक आहा आमचे मुस्लिम वाड्याचे आमी एकूच आसा. आमी एकामेकाची फायट करूं शकता, आमकां नाका फायटींग नाका, झगडी नाका, सगळे एकत्र येवन सगळ्यांनी बरे भाशेन हे सगळे कितें आहा ते म्हणजे सगळ्यांची आमची न्हू हेंची कोणाचीच न्हू तेंची सुद्धा त्या परके न्हू. तर आमी एकच म्हणटा की पिसफुली सगळे बरें जावंक जाय कितें आनी बरे भाशेन हें सॉर्ट आउट जावंक जाय. एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायतात अशें तुमी केन्ना आयकलां? हय, वास्कोचो कवळेकार आनी कुणेकार घराबो एकाच घरात 2 गणपती पुजतात. फाटलीं 70 वर्सां सावन ही तांणी परंपरा चलत आयल्या म्हणून घरची सांगतात. पळयात पुराय बातमी. एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायिल्ल्याचे तुम्ही ऐकला, पूण हय, वास्कोच्या कवळेकार आणि कुणेकार घराबो चवथीच्या दिसांनी एकठांय येवन एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायतात. फाटल्या 70 वर्सांच्यान 2 गणपती पुजेक लावपाची ही परंपरा चलत आयिल्ल्याचे घरची सांगतात. बदलत्या काळात लेगीत ह्या दोन्ही फॅमिलींनी एकचारान आणि एकवटान गणपती पुजपाची परंपरा राखून दवरल्या. याच निमतान देवाकडेन आशिल्लें नातें तशेंच फॅमिलीचो एकवट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें. पयलीं पासून आमच्या घरान कुंडेकर आनी कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिली रावता. म्हागेलो बापूय हो अनंत कुंडेकर हो ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो बासो आनी तो ल्हानपणा पासून तो बासो ह्याच घरान ल्हानाचो व्हडलो जालो आनी आमी सगळे ह्याच घरान रावताले. म्हणून तेन्ना कितें जालें तेन्ना एकूच आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणल्यार कवळेकाराचो. बरें पयलीं म्हणल्यार खूब पयलीं आमकां तें खबर जाना, मे बी इवन 80 years बॅक. म्हणटकूच तेजे नंतर कांय ते पयशे गेले बरें आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुणेकार आनी कवळेकार एकूच कित्याक कुणेकार एक फॅमिली आनी सेपरेट कम्युनिटी आसा. मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारलो लायलो की इट इज अनंत कुंडेकर, म्हाज्या बापाचें नांव लायन बरयलें म्हणून हो आमकां म्हणून.
आमचो गणपती म्हणून. पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना. कित्याक आमकां दिसतालें की एका घरान 2 गणपती कित्याक, तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां. पूण तेन्ना आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतला. प्रसादाचें सांगलें तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो, तुमी तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा. तेन्ना पळय कोण तो, आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी फुडलो उपाय करपाक जाय. मागीर आमी परतो प्रसाद पाकिट घेवन ते मागीर विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर ताचें विसर्जन केलें. पूण आमचें हांगा पयलीं कितें जातालें, खूब अशी फेमस आशिल्लें घर आनी व्हडले व्हडले देखावे करताले. ते देखावे पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय, आनी खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक आनी ती चित्र पळोवपाक. तेन्ना साकून आमचें घर हें फेमस आसा. आनी आतां सुद्दां आमी इतली ते पयलींच्या सारकीच म्हूण देखावे करिना, पूण अशें आमचे भशेन देखावे करून खूब अशी मजा करता दोनूय कुटुंब. आनी इतली सारकी आमी मजेन रावता की केन्ना ही आमची चवथ येतली आनी आमी सगळीं खूब वर्सां पासून आतां हें इतलें आमचें चलता. आमी जेन्ना सोशल मिडियाचेर बीन घालता हे 2 गणपतीचे फोटो, तेन्ना आमकां खूब जाणां लोक विचारतात की तुमचे 2 गणपती कशे कितें काय म्हणून. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही स्टोरी लोकां मेरेन पावतली, त्या खातीर तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एवरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता. आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा, एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा. आनी आतां जशी सांगल्या ते भशेन हिस्ट्री ती लोकां मुखार पावतली म्हणून आमकां आयज अभिमान दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टेनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येता सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. या वर्षाच्या गणेशोत्सवान पूजे खातीर सनातनची सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ करात आणि खाशेली इनामां जिखपाची संधी मेळयात. आपल्या घरा पारंपरिक सजावट आशिल्लो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळोवया. सर्तीचे नेम आनी अटी हांचे पालन करचे. सर्तीचे वांटेकार जावपा खातीर निमाणो दीस 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणी खातीर QR कोड स्कॅन करा आणि आयजूच वांटेकार जाया. गणपती बाप्पा मोरया.